पणजे पुलिशेन केल्ल्या हलगर्जीपणाचेर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालचें तशेंच पुलिशेक ज्यो रोबोट गाडयो दिल्यात तांचो योग्य वापर जाता काय ना हाचेरूय गृहमंत्र्यान लक्ष दिवचें म्हण मागणी अखिल गोंय खासगी बस धनी संघटनेचे अध्यक्ष सुदीप तामणकर हांणी केल्या। RDX खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। तांकां पाठिंबो दिलो जेन्ना सगळे कडसून सगळ्या बसवाल्यांचो पाठिंबो येयलो, पणजे बस स्टँड ब्लॉक केलो तेन्ना खंय तरी त्यान पयलीं 13 तारखेक सकाळी जेन्ना परत हो इन्सिडंट जाला तो तेणी म्हाका इन्फॉर्म केलो तेन्ना ह्या पुलिसाचेर पणजे पुलीस PI जो आसा तेचे PSI जे आसा तेंचेर विश्वास ना म्हणून हांवें खंय तरी DYSPक अप्रोच केलो, DYSPच्या ऑफिसान गेलो, DYSP थंय नासलेल्या कारणान फोनाचेर कॉन्टॅक्ट केलो आनी ताका सगळो इन्सिडंट जो घडला 2-3 दीस तो नरेट केल्या उपरांत तेणी म्हाका सांगलें कितें आपूण कितें तरी हितून हें करता, आपूण लक्ष घालता आनी कितें तरी तुमकां एक तेचेर तोडगो काडून दिता म्हणून। मागीर त्या वाटेन मारण जाल्या मुळे सगळ्या बसकारांनी बसी बी सगळ्यो बंद दवरल्यो, ऑल गोवा ताका पाठिंबो दिलो गेलो आनी सबंद जे हे आसा पळय हे ट्रान्सपोर्ट ऑपरेशन पळय जे आसा ते खंय तरी कोल्ड मोडले गेले, सबंद गोवा भरेचो त्रास जालो। तेन्ना आमकां सरळ आमी आरोप करता की पणजी PI जो आसा आनी तेचे जे PSI आसा हेंच्यांनी 3 दीस कित्याक एक्शन घेवंक ना, जोकराची भुमिका कित्याक घेतली हे खंय तरी स्पश्टीकरण तेच्या वरिश्ठांनी ते चवकशी करून काडपाक जाय। आनी ह्या संदर्भात आयज आमी अखिल गोवा बस मालक संघटने तर्फे पोलीस इस्टाब्लिशमेंट बोर्डाचो चेअरमॅन, मागीर डायरेक्टर जनरल ऑफ पोलीस, चीफ सेक्रेटरी आनी चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर हांकां आयज आमी एक रिप्रेझेंटेशन दिल्लें आसा। रिप्रेझेंटेशनान फूल इन्सिडंट सगळो घातलेलो आसा आनी इमिजिएटली फ्री अँड फेर हे करचे, चवकशी करची, फेर अँड इम्पार्शियल इन्क्वायरी करची आनी सुटेबल जी पळय कितें एक्शन आहा, एप्रोप्रिएट जी एक्शन आसा ती इमिजिएटली हेंचेर घेवची अशी आमी हांगासर मागणी केल्ली आसा। आयज पळोवपाक गेले आनी फुडें उलयतना जर आमी पळोवपाक जर गेले, आयज सामान्य मनशाक लॉ एंड ऑर्डर जी पळय इतली डिस्टर्ब जाल्ली आसा गोंयांत की सामान्य मनशाक आयज न्याय मेळना। सरकारान 60 रोबोट जीपी घेतलेले आसा। ह्या 60 रोबोट जीपी घेवपा फाटल्यान सरकाराचो उद्देश कितें आसलो की ह्यो रोबोट जीपी सगळ्या वेगवेगळ्या भागांनी प्रत्येक पुलीस स्टेशनाक 4-5 अश्यो ह्यो रोबोट जीपी दिल्ल्यो आसा आनी हाचो उद्देश कितें आसलो की ह्यो रोबोट जीपी प्रत्येक भागान ते एक रावंडाक केल्या उपरांत काही इन्फॉर्मेशन काही क्रायम डिटेक्ट जातले अशें म्हणून पळोवपाक त्यो जीपी सरकारान घेतल्यो। पूण दुर्दैवान ह्यो रोबोट जीपीचो पळय जो एपिसोड आहा हो जो एक्सपेरिमेंट सरकाराचो आसा हो टोटल फेल्युअर ठरलेलो आसा। तेन्ना होम मिनिस्टर म्हणून मुख्यमंत्री आनी DGPन भितून लक्ष घालपाची आवश्यकता आसा।